नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खोबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मुख्यमंत्री पर्रीकारूच मंत्रिमंडळ आणि खातेबदल मात रोखडोच. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाची ट्विटराचेर घोषणा. मडकयकाराक काडटात. फ्रांसिसाचें कितें तें ताकाच विचारून. DDSSY स्किमीचे लावार्थी केंद्राच्या आयुष्यमान भारताक पात्र थारल्यार दोनूय स्किमीचो लाव 5 लाखां मेरेन कॅशलेस वैजकी आधार दिवपी आयुष्यमान भारत गोंयांतूय. मायनिंग सुरू करूंक शियाळी अधिवेशना मेरेन वाट पळोवचे ना ते आदींच उपाय. केंद्रीय खण कायदो मंत्रालया बरोबर सेगीत बसका. पावणी उपाय न्ही, भाऊ उलयलो प्रुडंटा कडेन. फॉर्म्युलिनाचेर FDA मंत्री विश्वजीत राणेची चॅलेंज काँग्रेसीक मान्य. मात विश्वजितान पयली NUCI अध्यक्षा कडेन डिबेट जिखून दाखोवची म्हूण काँग्रेसीचें आव्हान. फॉर्म्युलिनाचे नुस्त्याची गोंयकाराक धास्ती. रेट पडलो, उखल ना. मानस रापणीच्या नुस्त्याक दर्यादेगांनी गर्दी. मानशीचेर घिट्ट्यो. फॉर्म्युलिन फ्री नुस्त्याचेर बाणावले सावन रिपोर्ट. आणि गोवा ऑलिंपिक संघटनेचे वेंचणुकेत श्रीपाद नायकाचे पॅनल जिखले. गुरुदत्त भक्ताचो सचिवपदार तिसरो टर्म. गोंयचो मुख्यमंत्री सध्या मनोहर पर्रीकारूच. ताच्यान जाता तो मेरेन. मात मंत्रिमंडळात बदल जातलो. मंत्र्यांची खाती बदलतली. गोंयची कोर कमिटी आनी गोंयांत आयिल्ल्या तिगा केंद्रीय निरीक्षकां बरोबर बसके उपरांत बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहान ट्विटराचेर ही घोषणा केली. आता खंयचे खिणाक मंत्रिमंडळ बदल आनी खातेबदल जावं येता. मडकयकाराक काडपाचे निश्चित. नगरविकास मंत्री फ्रांसिसाचें कितें तें ताका विचारल्या उपरांतूच. सुदीन आनी विजयाचो पर्रीकाराक कायम तेंको. 6 दीस गोंयकार आनी गोंयचे खासदार आनी आमदार मंत्री वाट पळयताले ती गजाल निमणे बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहान आयतारा स्वता जाहीर केली. गोंयांत लिडरशीप बदल ना. मनोहर पर्रीकारूच मुख्यमंत्री उरतलो. प्रदेश बीजेपीचे कोर ग्रुपा कडेन चर्चा करून आपणे हो निर्णय घेतला म्हूण अमित शहान आयतारा ट्वीट केला. मंत्रिमंडळ आनी खाते बदल मात रोखडोच करतले म्हूण अमित शहान म्हळां. आपल्याकडची खाती मंत्र्यां मदीं वाडटलो म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या आदींच सांगला म्हूण सुदीन सांगता. सुदीन म्हणटा ताका पितृपक्ष लागता. बाकीच्यांचे तो नकळो. सीएमान सांगला की पोर्टफोलिओ वाटून दिवचे म्हण आपले सगळ्यांक. हां, सीएमानूच केन्ना ते फाटले फावट येतो सीएम स्वता आवडी विजयी पण केन्ना पर्यंत दितले की डिले कितें जाता सीएमान आपले पोर्टफोलिओ वाटून दिवन ही हिमसेल्फ टू केन्ना म्हणजे जातले अशें दिसता. इज अप टू देम. पितृपक्ष मानतात केन्ना करूं जायना. खंयचे पितृपक्ष पितृपक्षाक आमी तरी मानता. हांव मानता आनी बाकीचे मानता की दिल्या घेवचे ना. पितृपक्षान दिल्या घेवचे ना सर तुमी. ताजेर हांव कांय उलयना. जो कोण दिता ताजेर कांय उलयना. हांव दिना. विजय म्हणटा पर्रीकारान खाती वाडटलो अशें म्हणिल्लें ताणें आयकूंक ना. मात ताणें खंय खाती वाडची म्हूण फोनाचेर उलयतना पर्रीकाराक सुचयिल्लें. कोणे सांगिल्लें कोणे कांय सांगूंक ते म्हणटा ते वांगडा मेळ्ळे तेन्ना कितें दितलें बितलें तें वाटता पळय. आतां कितें जालां पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्यूट करता म्हटलें तुमी आपल्या कडेन पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणटा थंय म्हणिल्लें म्हाका याद ना. हांवें ताका सांगिल्लें फोनार कर पयर फोन केल्लो सांगिल्लें गोवा फॉरवर्डाचो तेंको कायम पर्रीकाराक. मात वेगळ्या लिडरशिपीचो विचार जाल्यार खंय कितें तें तांणी बीजेपीच्या केंद्रीय निरीक्षकांक उलोवन दाखयलां. We continue our support for Manor Parrikar-led government. We have never shaken anywhere. सध्याचे हेल्थ अशें आहा की स्पेक्युलेशन जाता बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ दॅट तो इज ही गिवींग अप. बट दॅट इज हीज चॉयस. सो वी स्टँड विथ हिम. इफ हीज चॉयस इज एक्स वी आर विथ एक्स. इफ हीज चॉयस इज वाय वी आर विथ वाय. एज फार एज ही इज कन्सर्न. आतां जे दुसरें कितें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स काडूंक सोदताले तातूंत आमचें मत आसलें. हें मत आमी तांच्या ऑब्जर्वरांक सांगलां. परमनंट
we feel that should be permanent. In case we are looking for an alternative. निमणे अमित शहान निर्णय जाहीर केलो. सध्या तरी गोयचो कारभार आणि सरकार एम्सातल्यान चलपाचें. मंत्रिमंडळ आणि खाते बदल जाता तेन्ना जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोंयांत DDSSY स्कीम घेतात तेच केंद्राचे आयुष्यमान भारताक पात्र थारल्यार तांकां दोनूय स्किमीचो एकवटीत लाव मेळटलो. आयुष्यमान भारत स्किमीक गोंयचे 37,000 लावार्थी पात्र. प्रधानमंत्री मोदीच्या आयुष्यमान भारताचे आयतारा गोंयांतूय लॉन्चिंग जालें. स्किमी खाला BPL फामिलीक वर्साक 5 लाख मेरेन वैजकी खर्च मेळटलो. प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्किमी खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयुष्यमान भारत विमो सेवेचे रांचीत उक्तावण केले. संवसारांतली ही सगळ्यात मोठी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम. देशभरांतली 13,000 हॉस्पिटलां सध्या स्किमीक पात्र आसात. ते शिवाय स्किमी खाला देशभर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेल्थ सेंटरां सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान आसा. मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा. यही है सबका साथ सबका विकास. न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे. इसी कामना के साथ मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज रांची की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 125 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की. आयुष्मान 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 आयुष्मान. मोदी सरकाराची आयुष्यमान भारत स्कीम आसा ती अशी. पात्र 10 कोटी BPL कुटुंबांक वर्साक 5 लाखांचो वैजकी विमो. स्किमी खाला 1,350 वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर वैजकी सेवा मेळटल्यो. स्कीम कॅशलेस. लाभार्थीन स्किमी खाला नोंद हॉस्पिटलांत उपचार घेतले उपरांत हॉस्पिटलाक सरकारा कडच्यान थेट पयशे वयतले. स्कीम लॉन्च जावचे आदीं सावन दुयेंस आसल्यार सुद्धा स्कीम लागू. स्किमी खाला लाभार्थ्याक पिरायेची कसलीच अट ना. 1.5 लाख गांवांनी हेल्थ वेलनेस केंद्रां. थंय दुयेंतींक तपासतले, उपचारूय जातले. ह्या केंद्रांनी आरोग्य मित्र लाभार्थींक आदार करतलो. एका राज्यांतलो लाभार्थी दुसऱ्या राज्यांतूय लाव घेवंक शकता. रांची प्रधानमंत्री मोदी आयुष्यमान भारताचें लॉन्चिंग करतना गोंयांतूय तेच वेळार लॉन्चिंग जालें. उक्तावण सुवाळ्याक राज्यपाल मृदुला सिन्हा, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे, PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर, मंत्री विजय सरदेसाई आणि बाकीचे अधिकारी मानेस्त आशिल्ले. हमारे हेल्थ मंत्री और उनके सहयोगी सब इस काम में, सेक्रेटरी हमारे लगे हुए हैं. बिना सबके लगे हुए गांव-गांव के लोग में भी जिन लोग पद पर हैं, बिना उनके लगे काम पूरा नहीं होगा. आज के दिन ये उत्सव के अवसर पर हम सब जो जहां बैठा है संकल्प लेगा कि इस अभियान को हम पूरा करेंगे. बूंद बूंद भर हमारा भी सहयोग रहेगा. मैं पुनः आप सबको आशीर्वाद देती हूँ. स्वच्छ भारत योजने सकल आमचे जो गोवा इन्चार्ज आसा त्यो आमच्यो गव्हर्नर आसा आणि सबंद भारतांत कमीत कमी 4 कोटी टॉयलेट्स चालू करप आणि स्वच्छ भारत योजना कार्यान्वित करपा खातीर सुरवात केली. आणि म्हाका अभिमानान हांगा सांगन दिसता की गोंय येता ते 2019 मार्च पयलीं म्हाका दिसता हे स्वच्छ भारत अभियानाचे पयले राज्य आसतलें. The Prime Minister came into power and was dubbed to be a chaiwala. So he has not forgotten the chaiwalas. He has thought of the poor, and by thinking of the poor, he is initiating the world's largest healthcare mega project, which is aimed at giving the poor affordable healthcare. And the present scheme, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, where only 30,000 rupees was earmarked for insurance of a family, has now been increased by 1,500% to 5 lakhs. म्हळ्यार एक जर पळोवंक गेले जाल्यार येदी व्हडली इन्क्रीज, जाका मिनिमम फायनान्शियल लायबिलिटी म्हाका दिसता 1 लाख कोटी गरज पडटले. This scheme is going to be integrated with the scheme of the government of Goa. This scheme is going to be integrated with our scheme, which was launched by our Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar ji,
who we miss today amongst us. He was one of those visionary chief ministers, and he is one of those chief ministers who thinks for the poor people and who launched the Deen Dayal Swasthya Yojana, where a large number of people of Goa are taking benefit on a day-to-day basis through the DDSSY. This scheme is going to be launched and integrated with the Ayushman Bharat scheme, so that the people who are already registered with the scheme will also get access to benefits of the scheme that is going to be launched shortly by the Honorable Prime Minister. गोंयांत सद्याक आयुष्यमान भारत स्किमीक 36,500 लाभार्थी पात्र आसात. जे लाभार्थी गोयचे DDSSY स्किमीचोय लाव घेतात तांकां दोनूय येवजण्यो एकवटीत करून लाव मेळटलो. Under the scheme, around 10.74 crore families at the national level are likely to get benefit, which will be covering approximately 50 crore persons. All of them are belonging to the poor and vulnerable section of the society. And from the state of Goa also, we have identified around 36,500 odd families who would be benefiting under the Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan. All these identified families will get a financial benefit of 5 lakh coverage under the scheme, which would be covering around 1,350 procedures, mainly under the secondary and tertiary healthcare sector. देशभरातले 10 कोटी घराबे म्हळ्यार साधारण 55 कोटी लोकांक आयुष्मान भारताचो लाव जातलो. सध्या तरी ही स्कीम खासा करून BPL लोकांक पुरतीच आसा. फुडें ती सगळ्यांक लागू करपाचो विचार जावं येता म्हूण मोदी सरकार सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.